डिंगणे सुर्ला वाठारांतल्या सेसा रिसोर्सेस लिमिटेड कंपनीच्या 85 कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्ल्यान फॅमिली सयत धरणे आंदोलनाक सुरवात केली। ह्या सगळ्या कामगारांक परतून कामार घेवचें, आमची मागणी पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन फाटी घेवचें ना अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। हांगासर येयल्या कित्याक सेजा रिसोर्सीस लिमिटेड ही कंपनी आहा पळय ती आमी कामगार तेजी, तर ते कामगार सेजा रिसोर्सीस लिमिटेड कांयच काम ना म्हणून आमकां तेंच्यांनी काडून उडयल्ले आहा। सो हांगा तेंच्यांनी माल ऑप्शन माल घेतलेलो आहा, त्या खातीर आमी हांगासर सांगपाक येयल्ले 6 तारखेक 6 एप्रिला उपरांत 4 दीस आमी हांगासर फॅमिलीक घेवन येयले। सो 10 तारखेक तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट हांगा चालू केलो जबरदस्तीन कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला आसतना। तो ट्रान्सपोर्ट आमी आडोवपाक सगळ्यांनी हांगा आडोवन दवरल्या उपरांत रातचे 9:30 म्हटल्यार तेंच्यांनी तांकां ऑर्डर येयली खाली कर म्हणून, खाली कर म्हटल्यार खाली केली तेंच्यांनी। तेज्या उपरांत 13 तारखेक आमकां CM सरान रवींद्र भवनान आपोवन येयले। सो मॅनेजमेंटाक आपयल्ले दिसता पूण मॅनेजमेंट थंयसर येवना। सो डेप्युटी कलेक्टर सर येयल्लो आनी आमकां आमचो पुती गांवकार लिडर येयल्लो आनी सो आमचे कमिटी मेंबर तेज्या फुड्यान आमचे उलोवप जालें, जर कायदेशीर कितें आसा तुमचे स्टे ना ते कलेक्टर साहेबान सांगता जाल्यार आमकां सो परत कामाक घेवंकूय लायता म्हणून सांगलेलें हेणी CM सरान। फुडें कॉन्ट्रॅक्ट हेजेरूच कामाक लागतले, हेज्यान फुडें कंपनी अंडर कांयच चलचें ना, हेज्यान फुडें कॉन्ट्रॅक्टूच कितें जातलो तुमचो म्हणून सांगता। सो ते प्रपोजल आमचे मान्य केले, ते कोणी आडोवन दवरले आनी कित्याक लागून आडोवन दवरला ते आमकां कळोंक जाय। कंपनी म्हणटा, मॅनेजमेंट म्हणटा हे SRF ते आनी कोण ते वेदांता म्हणटा, जाल्यार अजून आमकां कंपनी SRFचो मॅनेजमेंट दाखोवंक ना। एकूच मॅनेजमेंट सगळ्यांक फॉलो करता। आमकां दिसता हे मॅनेजमेंट खंय तरी आमकां धोक्यात घालता काय मदीं कोण धोक्यात घालता ते आमकां कळना। हांव परत रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की सगळे गव्हर्मेंटाचे अधिकारी, सगळे कंपनीचे अधिकारी आनी विधानसभेचे सगळे 40 आमदार एकत्रीत येवन आमच्या फुड्यान येवचे टायम काडून आमच्या भायले भुरग्यांच्या भवितव्याक लागून आमच्या फुड्यान सगळ्यांनी एक टायम घेवन येवचो आनी हो प्रॉब्लेम कित्याक आडोवन उरला हे आमकां क्लियर करचें। आमी ह्या कंपनीन आतां जवळ जवळ 20-25 वर्सां जाली हांगासर सगळे कामगार काम करता आनी आमचे भुरगे आतां ल्हान भुरगे आसा। आतां फुडें आतां तेंचे आतां एडमिशनाचें आतां हो म्हयनो सोडून फुडल्या म्हयन्याक भुरग्यांचें आतां एडमिशन आसा। एडमिशन कशें करपाचें तें आमकां आतां सद्याक काळजी लागलेली आसा, कित्याक शिक्षण म्हणटकीर तुमकां खबर आसा शिक्षणाक खर्च कितलो आसा तो, आनी 4 वर्सां जाल्ले आमी हाफ पेमेंटाक आसले। त्या टायमार आमी आमचे कितें भुरग्यांचे नांवार सुद्दां आमी म्हयन्याक 500 रुपया अकाउंटार दवरताले। भुरग्यांचे आमी पासबूक केल्लो अकाउंटार दवरताले, ते सुद्दां आमी भुरग्यांच्या नांवावयले पयशे काडले भुरग्यांक शिक्षणा खातीर। आनी LIC सुद्दां आमी केल्ली पळय, ते LIC सुद्दां आमी हे केल्यो क्लोज केल्यो। LIC सुद्दां आमी क्लोज केल्यो। आमचे कडेन पयशे आसले ते आमी सगळे भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आमी शिक्षणा खातीर खर्च केलो। आनी आतां अशे प्रश्न जाला, 8 म्हयने जाले आमकां पेमेंट ना कांय ना। आनी आतां अशी आमचे हे जालां, आतां फुडें आतां एडमिशन आसा भुरग्यांचे, ते एडमिशन कशें करचें। हांव रुतिका रुपेश मावळींकर, 8 म्हयने जाल्ले आसा म्हाज्या मिस्टराक काम ना। म्हाज्या मिस्टराकूच अशें न्हू सगळ्या वर्करांकूच काम ना, सगळ्यांक कामाची गरज आसा। तेंची ल्हान भुरगीं आसा, जेन्ना तेंच्यांनी कितें करपाचें ते येवन हांगा रस्त्यार रावता, जावं ते बायलां भुरग्यांकूय हांगा तेंच्या कामा खातीर ते रस्त्यार हाडटा। तेन्ना आमकां बी आमच्या घरा कडलें काम सांडून हांगा तेंच्या पोटा पाण्या खातीर आमकां हांगा धांवून येवचें पडटा, की आमकां बी आशा दिसता की आमी रस्त्यार गेले जावं आमच्या घोवांक आमी हेल्प केले जाल्यार आमकां कामाक लायतले काय तेंकां अशें आमकां बी दिसता, म्हणून आमी घोवा फाटल्यान आमी बी धांवून येता।